आज सांजे राष्ट्रपती भवनात नरेंद्र मोदी घेतात तिसरे फावट प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत सुवाळ्याक शेजारच्या राष्ट्रांचे फुडारी धरून 8000 गेस्ट, दिल्लीत कडक सुरक्षा बंदोबस्त। राहुल गांधीच विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून विरोधकांचो आवाज जावंक शकता। राहुलान फुडारपण करचे म्हणून काँग्रेसीच्या CWCचो ठराव। सोनिया गांधी काँग्रेस संसदीय पक्षाची मुखेली। आज गोंयांत दाट पावसाचो रेड अलर्ट उपरांत 2 दीस ऑरेंज। गोंय वेधशाळेची शिटकावणी। हुंवार बुट्टेच्या सुवातांनी सेफ रावात, अरिश्ट व्यवस्थापन अधिकारिणीचो अलर्ट। NEPचे कार्यवाहीतल्यो आडखळी सोडोवंक शिक्षण खात्याचे दरेक तालुक्यांनी बसका। शिक्षण सचिव म्हणटा सगळे विषय तडीक। शिक्षक सातिस्वेत पालकांच्योय सुचोवण्यो। काँग्रेस फुडाऱ्यांची दिल्लीत राजघाटाचेर गांधीजीक आर्गां। बापूजीच्या आदर्शांचेर काँग्रेस फुडें वतली। लोकांखातीर आवाज काडटली, दक्षिण गोंयचो खासदार उलयलो। कर्नाटकाच्या चिक्कमंगळूरूत शॉकात करपाचो प्रकार। 34 माकडांक केळ्यांनी वखद घालून बेशुद्ध केले। बेशुद्ध माकडांक तकल्यो फोडून मारले। गोंयांत केप्या बेबे धरतल्या दोगांक अटक। गोंयच्या पेजात फुटबॉल खेळगड्यांक आनी फुटबॉल मळार वावुरतल्या फुटबॉलर प्रशिक्षकांचो JFAन पुरस्कार दिवन केलो भोवमान। आदलो रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव ताच्या फामिलीच्या वांगड्या आड CBI निमाणे चार्जशीट केले दाखल। खासा कोर्टात लँड फॉर जॉब स्कॅमात चार्जशीट। विचार बदललो, पळून वचपाचो ना, रणनीती तयार आसा। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाचो दावो। दिल्लीत चर्चे उपरांत राजीनाम्याचो निर्णय घेतलो फाटी। बीजेपीच्या हुकुमशाह आणि लोकशाह विरोधी व्यवहाराआड लोकांचो कौल। काँग्रेसीच्या मल्लिकार्जुन खरगेचो CWCच्या बसकेत दावो। तेलुगू देशम पक्षाचो मुखेली चंद्रबाबू नायडूचो 12 जूनाक आंध्र प्रदेशाचो मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत विधी। तेलुगू देशम जनसेना भाजपाचे आंध्रात सरकार। टेस्लाचो मुखेली एलन मस्कान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक दिली। मोदी 3.0 ची परबी, भारताबरोबर काम करूंक उत्साहित। मस्काचे ट्वीट। मणिपुरात परत हिंसाचार। दुबावित बंडखोरांनी घराक घालो उजो। पोलीस स्टेशनार हल्लो, बोटींतल्यान आयले बंडखोर। दक्षिण गाजाच्या राफा वाठारात केल्ले कारवायेत इस्रायलान हमासान अपहरण केल्ल्या 3 इस्रायली नागरिकांक केले मुक्त। वेंचणूक आयोगान जम्मू काश्मीरात विधानसभा वेंचणुकेची तयारी करपाक केली सुरवात। राजकीय पक्षांकडच्यान चिन्ह वापराविशीं अर्ज वेंचणूक वळेरी करपाक सुरवात। नीट परीक्षेत गोंधळ। NSUI म्हणटा परीक्षा परत घेवची, नीट परीक्षा रद्द करची महाराष्ट्राची मागणी। पालकांनी केल्यो कागाळी, विरोधी पक्षाची रिझल्टांक हरकत। नीट परीक्षेत गोंधळ जावंक ना, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचो दावो। पेपर लीक जावंक ना, फक्त 6 सेंटरांनी जाल्लो बोवाळ। हाय पॉवर कमिटी करता चौकशी। ऍडमिशनां चालूच उरतली। महाराष्ट्रात जरांगे पाटील परत बसलो आमरण उपासाक। मराठा आरक्षण मेळोवंक उपास, पोलिसांची मान्यताय नासतना बसला उपासाक। राजस्थान सरकारान शेतकऱ्यांचो किसान सन्मान निधी वाडयलो। 6000 वेल्यान केलो 8000 रुपया। T20 वर्ल्ड कप सर्तीत आज भारत आणि पाकिस्तानामधी मॅच। न्यूयॉर्कात जातली मॅच।